जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण. हे बोव दुलोप जेजू, मनशाकुळाच्या तारोका, तुजे मुखार कलतेपडान सर पडून आसल्या आमचेर तुजी एकाकुलतेची दिश्ट घाल. तूं सर्गींच्या बापाच्या मोगाचें प्रतिरूप. तुका आमी वंदितांव, तुका आमी वाखणतांव, आनी तुवें आमचो मोग केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दितांव आनी आमकांच तुका ओपून दितांव. हे जेजू, तुवें आमची सडवण करून आमकां देवाचीं भुरगीं केल्याय आनी एका कुटुंबांत एकवट आयल्याय. हो एकवट आमी सदांच दवरूंक कुशी व्हरतांव आनी एका मनान सदांच तुजो मोग करतले हांव आनी एकवटान आनी माया मोगान जियेतल्या म्हणून तुका बासयतांव. हे जेजूच्या पवित्र काळजा घाल तुजी दिश्ट आमचेर सर्वांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, सैऱ्या दैऱ्यांचेर, इश्टामंत्रांचेर, फिरगस कुटुंबाचेर, दियेसीजेचेर, आमच्या गांवाचेर आनी आख्या संवसाराचेर. हे वेळी आमचें सर्वस्व आमी तुज्या मुखार हाडतांव. आमची जिणी, आमचें सूख दूख, आमचें काम, कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पितांव. आमकां सर्वांक बावर्तान तीर कर. पातका वरवीं आमी केदींच तुजे तावन पयस वचूंक सोडिनाका. सैमीक अस्खतकाय वरवीं तुजे तावन पयस गेल्ल्या सर्वांक तुजे दयेन फाटीं हाड. आमी ह्या संवसारांत तुज्या मोगांत बावार्थांत आनी एकवटान जियोवन तुका साक्ष जावंक आमकां घटाय, धैर्य आनी बळ दी. आनी निमाणें सर्गींच्या कुटुंबांत सासणाच्या सासणाक तुजें सवें जियोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजाची लदीन.
सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर, क्रिस्ता आयकम का, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता दयेन आयकम का, क्रिस्ता दयेन आयकमका, सर्गींच्या देवा बापा, काकूत आमची कर, देवा पुता संसाराच्या तारोका, काकूत आमची कर, देवा पवित्र आत्म्या, काकूत आमची कर, बहु पवित्र त्रिएक देवा, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा मनीस जाल्ल्या देवपुताच्या, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कर्मायेचे कुशीन रुपीत जाल्ल्या, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा देवपुताक परिपूर्ण उगडापो केल्ल्या, काकूत आमची कर. जेजूच्या काळजा अगणित महिमेच्या, काकूत आमची कर. जेजूच्या काळजा देवाच्या मंदिरा, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा महोन्नताच्या तंबा, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा देवाच्या घरा आनी सर्गींच्या दरवट्या, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा मोगाच्या जळत्या आकट्या, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा नितीच्या आनी मोगाच्या रावळेरा, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा काकुतीन आनी मोगान भरिल्ल्या, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा सर्व शेगुणाचे अगणित गुंडाये, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा समेस्त काळजांच्या राया, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा सर्व गिन्यानाच्या आनी जाणवायाच्या भंडारा, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा सर्व दैवीक संपूर्णकायेच्या मंदिरा, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा देव बापाक भोव मानवल्ल्या, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा तुज्या संपूर्णकायेंत आमकां समेस्तां वांटेली केल्ल्या, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा सासणीक अत्रेगांच्या पर्वता, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा सोसणीक आनी भोव काकुळदारा, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा तुका उलो मारतेल्या समेस्तांक ग्रेस्त करतेल्या, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा जिविताचे आनी भाग्यवानपणाचे जरी, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा आमच्या पातकांचे फारीकपण जाल्ल्या, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा केबडायो निंदा भोगुल्ल्या, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा आमच्या खोटेपणा खातीर गायिल्ल्या, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा मरण पर्यंत खालतें जाल्ल्या, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजान बाल्यान पापसल्ल्या, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा सर्व बुजवणेचे जरी, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा आमच्या जिवा आनी जिवनपणा, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा आमचे सवस्काय आनी समाधाना, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा पातकांचे बलये, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा तुजेर पातयेल्ल्यांच्या थारणा, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा तुजे थंय मोरतेल्यांच्या बरवोशा, काकूत आमची कर, जेजूच्या काळजा समेस्त भक्तांच्या उल्हासा, काकूत आमची कर, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले, काकूत देवा शेळये संवसाराचे पाप करतले, दयेन आयकमका सगळं, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले, काकूत आमची कर, जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तुज्या भोव मोगाळ पुताच्या काळजाचेर आनी पातक्यां खातीर ताणें तुका दिल्ल्या पारीकपणाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी काकूळ तूं मागतेल्यांक बोगसाण आनी समाधान दी. हे आमी मागतां तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. Documento
तुया हे देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगा सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय सासणाच्या सासना.
आमच्या पवित्र काळजातें मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदानाक धनी जावन मुखार आयिल्ल्यांची नांवां ह्या परी आसात. ह्या फेस्ताच्या मिसाक पिरजां जावन मुखार आयिल्ल्यात डोरीस लोबो आनी कुटाम, आनी मुर्दोम जावन फेल्सी पायस आनी कुटाम, मर्लिन डिसोजा आनी कुटाम, एंथनी फेर्नांडीस आनी कुटाम, जेसिंता मस्कारेनास आनी कुटाम, विक्टर आनी आविता डिसोजा आनी कुटाम, वेनेसा आनी आंद्रेया डिसोजा, जोएल आनी अविवा कॉर्नेलियो, जेन सिक्वेरा आनी कुटाम, जॉर्ज संतुमायर आनी कुटाम, बाबा रोजेर कॉन्सेसो, मायकल डिसोजा आनी कुटाम, मॅथ्यू डिसोजा आनी कुटाम, टीना सेरावो आनी कुटाम, जॉन आनी मेबल डिक्रूज आनी कुटाम, सेवरिन डेसा आनी कुटाम, एडमंड आनी लिनेट डिसोजा आनी कुटाम, जोरिन डेसा आनी कुटाम, लाविटा आनी विनोद फेर्नांडीस, जॅक आनी जेडन फेर्नांडीस, डेव जॅक आनी जेन डेसा, लोईत आनी ॲग्नेस डेसा, जुलियट पेरेरा आनी कुटाम, मेटिल्डा पिंटो, विल्फ्रेड साल्डाना आनी कुटाम, वीना लोबो आनी कुटाम. Semesti uwielbiam. Wielka Kajzan, wielka Mona, सगळे शक्ती सगळे भक्ती सौम्या तुका वंदिता. भावा बहिणीला नावडा, माया मोगात सर्वे गोडा, अर्धा बलिदान भेटयता. एका काळजान एका मनात सगळे शक्ती सगळे भक्ती सौम्या तुका वंदिता. भावा बहिणीला नावडा, माया मोगान सर्वे गोडा, अर्धा बलिदान भेटयता. बलिदान सौम्या तुझे जेवण मोगाचे, तुझे थंय एक वचचे. भक्ते भक्ते आमचे बलिदान सौम्या तुझे जेवण मोगाचे, तुझे थंय एक वचचे. भक्ते भक्ते आमचे. विविध कुटुंबा विविध देणी, संगी आमची साधी जिणी, सौम्या तुका भेटयता. तुझे उतार सर्वाय कोणी, तुझे मास रगत सेवणी, अनेक गटाय आम्ही जोडता. विविध कुटुंबा विविध देणी, संगी आमची साधी जिणी, सौम्या तुका भेटयता. तुझे उतार सर्वाय कोणी, तुझे मास रगत सेवणी, अनेक गटाय आम्ही जोडता. बलिदान सौम्या तुझे जेवण मोगाचे, तुझे थंय एक वचचे. भक्ते भक्ते आमचे. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. शांती तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. मोगाचें फेस्तास
देवाच्या अगणित मोगाचें जळत्या काळजाचें फेस्त आमकां समेस्तांक भोव मोगाचें. जून म्हयन्यान ह्या सगळ्या म्हयन्यांत जेजूच्या काळजाचें फेस्त तशेंच ताच्या कुडी रक्ताचें फेस्त एकामेकाक पुरक. जें कितें जेजू आपल्या कुडी रक्तान दिता तें काळजा रुपार आज दिता. जें कितें काळजा रुपार दाखयता तें तो येवकारिस्तान दिता. देखून सोम्याक काळजान तावन आमच्या दिन वासूंक सांगाता मेळ्ळ्या देव ताचो मोग दाराळ मापांत आमच्याय काळजांनी ओतून मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांशी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी वयसरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. ह्या पासून तुवें सदांच संस्कार केले सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळेच अपराधा लागीं विनाती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सांगता गावया. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei,
deprecazione nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. प्रार्थूया. काकुळदरा बापा, आमच्या पातकां पासत गायिल्ल्या तुज्या पुताच्या काळजा उदेशी मोगाची अपरिमीत दिरवी तूं आमचेर वत्ताय. शेवट पर्यंत आमचो मोग केल्ल्या ताच्या भोव उदार काळजाची आमचे जिणेंत करी भक्ती करूंक आनी मोगान ताका सर पातकांचें पारीकपण दिवंक आमकां उदार काळजाची कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचप. मोइजेन लोकां लागीं म्हळें, तुमी सर्वेस्पराक समर्पिल्ली पर्जा. आपली काशा पर्जा जावचे खातीर सर्वेस्परान तुमकां संवसाराच्या सर पर्जा मदलीं विंचल्यात. तुमी हेर लोकां प्रास संख्यान व्हड म्हणले खातीर सर्वेस्परान तुमचो मोग करूंक ना आनी तुमकां विंचूंक नात. तुमी सर पर्जां पैकी भोव ल्हान पर्जा. सर्वेस्परान तुमचो मोग केलो आनी ताणें तुमच्या पुर्वजांक केल्ली बसवणी पाळूंक खुशीवेली देखून सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान तुमकां भायर हाडलीं आनी गुलामपणाच्या घरांतलीं येगिप्ताच्या राया फारोव्याच्या हातांतलीं सोडयलीं. तर सर्वेस्पोर तुजो देव खरोच देव म्हूण वळखून घे. तो विश्वासी देव. ताजो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळतल्यांक तांच्या 1000 पिळग्यां पर्यंत आपलो थीर मोग दाखयता आनी आपलो सल्लो सांबाळता. पूण ताजो द्वेश करतल्यांचो तो नाश करता आनी तांकां शिक्षा लायता. ताचो द्वेश करतल्याक शिक्षा लावंक तो पाटी घालिना आनी ताणें ती खुद्द भोगिशी करता. देखून हांव तुका आज दिता ते उपादेश, नियम आनी आदेश तुवें सत्रायेन पाळूंक जाय. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. Sasna
सो मुकुट घालता सांगता आपली भक्ती कर्तव्या सर्वेश्वराची दया सस्नाक रावता सर्वेस्पराची कृत्या न्याय निधीची जुलूम भोगतेल्यांक तो नीत दिता मोइजेक ताणे आपलो वाटो घाल्यो इस्रायेलाक आपली विचित्र ताणे दाखयली आपली भक्ती कर्तव्या सर्वेश्वराची दया सस्नाक रावता सर्वेस्पर दयाळ आनी मोगाळ ताची काकुळटा परिमीत आनी तो रागार सावन निदान प्रितुमे प्रास मळप जितले उंच आसा तितली विस्तार आसा ताची भक्ती करतेल्यांतय ताची दया समजता आपली भक्ती कर्तव्या सर्वेश्वराची दया सस्नाक रावता सांजुवांच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप म्हज्या मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवातावन येता जो मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळखूच ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारीत धाडून देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो मोग हांतू आटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय बागार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकांची फारीकफोण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाटयल्ल्यान मोगाच्यानो देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता ताणें आपलोसो आत्मो आमकां दिला हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडिल्लो ताका आमीच देखला आमी परगट करतल्या हें सविशन जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता तोय देवा थंय जियेता अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला देव म्हळ्यार मोग जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता देवाचें उतर हें उबी रावया तुमच्या खांद्यार घेया आनी मुजे लागचे शिका म्हणटा सोमी कित्याक बोळ्यांनी कालत्या काळजाचो हांव हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं
मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या धनिया जाणत्या आनी बुदवंतां थावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वै बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर वस्तू म्हजे अधीन केल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक खुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. येया म्हजे सरशी तुमी सोमेस तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव भोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वावूंक सुलभ, म्हजें वजें हळू. देवाचें उतर हें जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, गेल्या त्या नोव्हेंबराच्या 1 तारीखेर पापा लियोन जॉन हेनरी न्यूमन हाका पवित्र सभेचो धर्मशास्त्री म्हूण परगट केलें. जॉन हेनरी न्यूमन तुमी जाणात नवार्दीक गीत बरयलोलो, द लीड कायंडली लायट एमिड द एनसर्कलिंग ग्लूम लीड दो मी ऑन. हें कंतार आमकां मोगाचें कन्नडांत असो तर्जुमो आसा. करुणाळू बा बेळके मुचुकिदी मब्बिनली काई हिडिदू नडेसेन्ननु. सोदून आयिल्लो तो रोमाक. हांवें आंग्लिकान पवित्र सभेंत राव जगी ह्या कातोलीक पवित्र सभेंत भितर सरा जगी म्हणून. आनी घुसपडेंत आसतना काळोखांत आसतना एका वाटेन ताका बगता जें कितें कातोलीक पवित्र सभेंत जोगोन दवरलां तें सक्कड पवित्र सभेंत आपोस्तालांत आवनूच आयिल्लें. पूण आंग्लिकान पवित्र सभेंत खंय एक तुटाफूट जाल्या. व्हडले ऑक्सफर्ड मुवमेंट क्रांतींत ताचो मुखेल हात आसलो. ऑक्सफर्डांत चापलेन जावन ऑरेटरीचो ताणें काम केल्लें, प्रसंग दिल्ले. ताचे व्हडले व्हडले प्रसंग, द 15 युनिवर्सिटी सर्मन्स, लांब लेक्चर्स. आनी तातूंचो प्रत्येक जावन कोशेर्दा विशयांत मनशाचें कोशेर्द कशें काम करता, कशें ताका तरबेत करतात त्या विशयांत बरयल्लें आसा. आनी बरयलां ताणें द डिवेलपमेंट ऑफ क्रिश्चन डॉक्ट्रीन, क्रिस्तांव शिक्षण वा आमी कितें पातयेता तें कशें सवकास बांदून येता गी, वाडवळ जाता गी म्हणून. शतमानां उतरल्यारय पवित्र सभेंत एक चिंता, एक आयडिया मेळ्ळी जाल्यार ती होगडावन वचना, ती उरता आनी वाडोवन वाडोवन निमाणें ताचें एक निरुपण जाता. असो एक दाखलो ताणें दिलो मरयेक कातावीण काळजाची म्हणून परगट केल्लें पापा पियूस 9व्यान. पूण कितलीं शतमानां उपरांत कित्याक म्हळ्यार खंय एक बीं पडुल्लें मनशाच्या काळजांत, प्रत्येक जाण बावडट्यांच्या, तें बीं तें नाश जावंकूच जायना, तें उरताच. हर एकलो मनीस ताचे विशयांत आलोचन करता आनी निमाणें मोरी पाप करता नासतना गर्भी संभवली म्हणून परगटलें. आनी 4 वर्सां उपरांत मरयेन तें मानून घेतलें, वय हांव पाप करता नासतना गर्भी संभवलेली म्हणून लुडसान. असले द डिवेलपमेंट ऑफ क्रिश्चन डॉक्ट्रीन, द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियन्स आनी हेर साबार पुस्तकां बरयल्यांत. जायतीं कागदां, जायते डिस्कोर्सीस ताणें दिल्यात. ताका पवित्र सभेचो बापूय म्हणून परगटलें, पूण धर्मशास्त्री म्हणून. ताका कार्दिनाल जावन नेमक करता आसतना ताणें विसरलो ध्येय वाक्य कॉर आद कॉर लोकवितूर म्हणून. कॉर आद कॉर लोकवितूर, काळीज काळजा कडेन उलयता. कॉर आद कॉर लोकवितूर, काळीज
काळजा कडेन उलयता. कोणाचें काळीज? खंयच्या काळजा कडेन? आमचें काळीज देवाच्या काळजा कडेन, जेजूच्या काळजा कडेन उलयता. आनी एक गुंडायेन हो संवाद जाते आसा म्हणून ताचें चिंताप. सान फ्रांसीस सालेसान असलेंसीक चिंताप दिल्लें. ताच्या उपरांत हेनरी न्यूमनान तें आपणाचें देववाक्य जावन घेतिल्लें. हो कित्याक विशय हाडलो? कित्याक म्हळ्यार आज जेजूच्या काळजा विशयांत आमी नियाळ करता. ताचें काळीज आमच्या काळजा सांगता, ताचो आत्मो आमच्या आत्म्या सांगता. निरंतरी संवहन, कम्युनिकेशन करणंच आसा. आनी हें कम्युनिकेशन आशिल्ल्यान आमकां जेजू वडटा आनी आमी ताचे थंय लागीं सरता. देवा कडेन हार्ट टू हार्ट रिलेशनशीप, काळजांतल्यान काळजाक संबंद दवरूंक आमकां आमचे थंय कितें गरज आसा आनी जेजूचे ते शेगूण आमचे थंय येवंक कितें जायचें. केवल मतीची बुदवंतकाय पावना, इंटलेक्च्युअल कॅपॅसिटी पावना. ताच्या सांगाता काळजान काळजा कडेन उलयचें जाल्यार जेजूच्या काळजाचे शेगूण आसूंक जाय. प्रत्येक जावन एक गुंडायेचे दयाळाय दाखोवचें मन, डीप एम्पथी, एक्सेप्टन्स ऑफ वल्नरेबिलिटी म्हणटात. म्हळ्यार हांव ही अस्कत, हेरां बरींच अस्कत, म्हाकाय सुलाबायन हांव पडोवंक साद आसा म्हणली चिंताप आपणाचें कणगे जायी. वल्नरेबिलिटी, एक्सेप्टन्स. आनी थर्ड, म्युच्युअल रिलेशनशीप, एकामेका कडेन संबंद दवरचे. जेजू पळय आमकां संबंद दवरूंक शिकयता, ताची अस्कतकाय दाखयता. देव तरी ताची अस्कतकाय दाखयता. ताका धरून मारयेत, ताका धरून किळे मारयेत, कुर्सावियेत, तरी तें सोड सोडटा आपणाकच मनशाच्या हातान. आनी गुंडायेन ताचे थंय एका तराची मनशां खातीर दया आसा. आनी असली दया तें आज ह्या फेस्ता दिसा एक उजो कसो हुमाळून येता, उज्याचें आगटेंच जाता. मार्गरेट मरी आलोकोकाक ताणें दाखयलें ताचें काळीज कशें उज्यान पेटोवन आसा घेवन. अपरिमीत मोग, तो मोग मेजूंक जोखूंक तुकूंक जायनातलो मोग, चिंतूंक जायनातलो तसलो विशेश मोग, अनफॅदमेबल लव म्हणटा तो आटापूंक जायनातलो मोग. तसल्या मोगान तो आमचो मोग करता म्हण दाखोवंक जाय. आनी देखून त्या काळजाचे वयर एक कुरीस आनी कांटे ताणें भोगुल्ले कश्ट आमकां दाखयता. तुज्या खातीर हांवें कितें सकट भोगलां फकत तुजो मोग करच्या खातीर म्हणून. आनी हें जेजूचें काळीज आमकां हितून दिता गी म्हण आपणाकच आयच्या मास्तुतेंत म्हणटलें हांव. ताच्या विदलेल्या काळजांतावन वावलें रगत आनी उदक. पवित्र सभेंत संस्कारांची झर फुटली म्हणून पवित्र सभेंत संस्काराची झर फुटली. उदक पवित्र स्नानाचें उदक, रगत आमकां येवकारिस्ताचें रगत जावन हे दोन संस्कार जेजूच्या काळजांतावनूच उदेले. आनी थंय तावनूच ही पवित्र स्नानां पवित्र सभेक फुटली झर. आनी त्या झरींत आमकां नाणयलां, त्याच झरींत आमकां पोसलां. आनी तशें आसतना हें फेस्त आनी हांवें कुमगार सुरवेर सांगलें आमचें जेजूच्या कुडी रगताचें फेस्त भोव सुलक्षिल्ल्यान आसात. आज देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूच्या काळजाचे शेगूण आमी आटापिचे जाल्यार आपणाचें करीचे जाल्यार कितें जाय. हेच्या पयल्या वाचपांत द्वितीय नियम पुस्तकांत सांगलें हांवें तुमचो मोग केला. जनांगाच्या जनांगांत हांव हजारो हजार जनांगांत हांव तुमचो मोग करता, पूण एक शर्त, तुमी म्हजे उपादेश पाळी जाय. तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतात. आनी हजारो हजार जनांगाचो देव मोग करता म्हणून द्वितीय नियम पुस्तक. आनी तें आमकां खंडीत जावन हर एकल्याक देवाचो मोग कसो लावन बघून आमी जाणाव. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितां, म्हजो सोत्म तुमचे भितर घालतां. तुमचें पात्रा सारकें काळीज काण रक्तमासाचें काळीज हांव तुमकां दितां. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. देवूच ताच्याच काळज सारकें काळीज आमकां दिता. आनी थोड्या सांतांक असलो अनुभव जाला जेजून ताचें काळीज काण हिका दिल्लें, ताच्या भक्तिणेक दिल्लें आनी तिचें काळीज काण आपणा थंय घेतिल्लें. असले मिस्तीक अनुभवी आसात थोड्या सांतिणे थंय. विशेश मोग देखून देवाक आमी मोगूच म्हणटा. गॉड इज लव. हाच्या दुसऱ्या वचपान 2 फावटी सांगलां गॉड इज लव म्हणून. आमच्या बोवारी देव कसो तांकां प्रोजेक्ट करतात. आमच्या बोवारी हेर धर्म आसात,
देवाक आमी कशें प्रोजेक्ट करता कशें दाखयता. थोड्यांक दाराळ मांडे आसात, दाराळ हात आसात, विविध आयदां आसात. पूण पवित्र पुस्तकांत देवाक प्रत्येक जावन नव्या सल्ल्यान देवाक मोगाचो रूपकार जावन दाखोवन दिला. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक आमकां ताणें ओपोवन दिलो. देवाच्या पुतान म्हजो मोग केलो आनी आपणाकच बली जावन म्हजे खातीर भेटयलो. सांत पावल गालातकारांक बरोवन म्हणटा, देव मोग म्हळ्यार आपलें सर्वस्व आमकां ओपसून दिता. कांयच बाकी दवरिना, कांयच बाकी दवरिनासतना सर्वच दिता. देखून मोगाचें डेफिनेशन म्हळ्यार सेल्फ सॅक्रिफायस. मोगाचें निरूपण आपणाकच संपूर्ण समर्पण दिवचें. देव मोग म्हळ्यार बाप आपणाकच सगळोच पुताक दिता, पूत आपणाक सगळोच बापाक दिता. बाप आनी पूत दोगी सांगाता पवित्र आत्म्याक उपजयतात. आनी हो मोग आमच्या काळजांत आतां दाराळ मापान वतला. सांत पावलोचीं उतरां रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायान 5व्या वळींत देवाचो मोग दाराळपणी आमच्या काळजांत उमाळून येवचो मोग आमच्या काळजांत वतला. आनी देखून आज आमकां आमी म्हणटा तें मागणें चिंतून म्हळें जाल्यार कितें घडटा. जेजू बळ्या कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें आमी अशें म्हणटा आसतना आमचें काळीज सवकास रुंद पडटा. मागणें करता आसतना आमचें काळीज रुंद पडटा, विस्तार जाता. सांत आगोस्तीन म्हणटा आमी निरंतर मागणें केल्ल्या वेळार आमचें काळीज रुंद जाता. आनी काळीज रुंद जायचें कित्याक म्हळ्यार आमचें काळीज देवान ताचेच खातीर रचलां आनी देवान ताचे भितर येवन रावोंक जाय. देखून ताणें रचलां, व्हडपणा खातीर रचलां, व्हड ग्रेस्तकायर खातीर रचलां. पूण मस्तपोटी आमच्या काळजांत देव आसच्या बदला शिरको आसा. हो शिरको काडी जाय. ही शिरक्याची बरणी न्हय आमचें काळीज, मोवाची बरणी जायचें. देखून कशें आमचें काळीज मोवाची बरणी करी जाय. देखून तो म्हणटा ताचें मूख रुंद कर बरें कर नितळ. हो शिरक्याचे सक्कड आमसाण काण सोडी जाय आनी देव मोग तातूंत बरी जाय. आनी देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचो मोग आमच्या काळजांत बरोवंक असलें फेस्त देवाचें उतर साक्रामेंत आमकां उपकारा पडटात. प्रत्येक जावन एकामेकाचो मोग आमी करता आसतना, निरंतरी मागणें करता आसतना काळीज रुंद आनी रुंद पडटा. आनी त्या काळजांत सक्कडांक जागो आसा. थोड्या सांता भक्तांची जिणी तुमी पळयशात जाल्यार सक्कडांक कितें आरावन धरतात. सक्कटांय तांकां जाय, कोण्णा कितें तिरस्कार करिनात. तुज्या इश्टागतीन तुज्या मोगाच्यान कोणायच तिरस्कार करिनासतना, कोणायकी देगेन दवरनासतना, कोणायकी एका तराचो तात्सर दाखयनासतना सांगाता घेताय जाल्यार सगळें काळीज हेरांक घेवचें एक मोगाचें आयदान जावंक पावतालें. आज देखून जेजूच्या काळजा बरी आमचें काळीज करूंक आमी माग जाय. थोडे फावटी हांव पळयतां हाच्या मोरणा वेळार जेजू बळ्या कलते काळजाच्या कर काळीज ताचें म्हज्या ताचें तुज्या काळजा सारकें मरण पावलां. ताचें काळीज आनी कशें बदलुचें. मरण पावल्यार जेजू बळ्या कलते काळजाच्या कर काळीज ताचें तुज्या काळजा सारकें न्ही. कित्याक म्हळ्यार काळीज थंयसर जेजूच्या काळजांत ताका रेपरेशन जायचें, पदकांची बदलावण जावची आशा आसा जाय, निर्धार जायचे, नवी जिणी जिवची आशा आसा जाय, फारीकपण दिवची आशा आसा जाय, सूख केल्ली ती दिता म्हणलें वासावणी जाय, प्रॉमिसीस करी जाय. आनी तशें आसतना मेल्ल्या मनशाक तसल्यो संगती नांत. ताचें काळीज आतां देवाच्या घरा वा त्या नितळाच्या सुवातेर आसा. देखून आज आमचें काळीज, म्हजें काळीज जेजू बळ्या कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें म्हणून निरंतरी आमी मागूं जाल्यार जेजूचो रूपकार ताचें रूपणें आमी जावंक पावतल्या. हेर साबारांक तांच्या जिवितांत कोणीय ना, म्हाका कोणीय मोग करनात म्हणटा आसतना हांव आसा म्हणूंक साध्य जातालें. थोडीं म्हणटात आतां म्हजे कडेन म्हणटात म्हाका कोणीय ना, म्हजो कोणीय मोग करिनात, हांव कोणाय की नाका म्हणून. असलें उतर कोणायच्या तोंडांतल्यान येनाशें आमी कांयपणी करयेत. मुसणांक इतलो 7 बिलियन लोक आसा जाल्यार एकय इश्ट नात, इश्टीण नात, संबंद नात, मोगाचे नात. नात म्हणून न्ही, पूण तो बांद ना, मैपासो बांद ना. असलो बांद आमी रुता करच्याक सोम्या कडेच माग जायी. तर मोगाचेनो जेजूचें काळीज तसलो बांद रुता करच्याक आमकां कुमोग जावं दी म्हणून मागया. आतां आमी आमचो बावार्थ उसारचो गायतां आमचो बावार्थ क्रेदो. Credo in unum
potentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum, genitum non fatuum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendite celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit sia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simulatur autum, et conglorificatum, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. सोम्या मुखार आमची मागणी दवरया. तुमची जबाब आयक आमचें प्रार्थन ए सोम्या. आयक आमचे सर्गींच्या बापा मागता आमी आमचे पवित्र सभे पासत आनी बापा लिओ पासत सोम्या जिजून हातीन घेतिल्लें मिसावाचें काम ह्या संवसारांत मुंदरसून व्हरूंक तुवें तांकां विंचलाय. तांच्या कामाक गरज आसची दैहीक आनी आत्मीक सकत तांकां लाभय. पवित्र सभा विश्वासपणी सोलून व्हरूंक आनी वांटे फांटे जाल्ले कातोलीक धर्म सभेच्या एकतरा खातीर तांणी काडचें वामटीचेर आशिर्वाद घाल. तांकां जैतेवन कर म्हूण मागता हांव. आयक आमचें प्रार्थन ए सोम्या. मोगाळा बापा तुजें प्रत्येक बेसांव घाल पिटर पावल आमच्या गोवळी बापांचेर आनी आमच्या धर्म प्रांतांतल्या सर याजकांचेर धार्मीक भाव भयणींचेर आनी लायिकांचेर जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मोगान बरोवन
आनी ह्या मोगाचो उजो हेरांतय पेटोवंक तुजी कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. आयक आमचें प्रार्थना येसुया. बापा मागता हांव आमी सर राष्ट्रा पासत जागतीक मुखेल्यांनी झुजा वरवीं सट करून मध्य प्राच्यांतल्या जावची दसवट समजून परस्पर संधानन एकवटाचे वाटेर सोडधड करून शांती खातीर वावरूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण आमी मागता हांव. आयक आमचें प्रार्थना येसुया. दयाळा बापा मागता हांव आमी सर कुटुंबा खातीर सर सांद्यांनी मोगान आनी त्यागाच्या मनोभावान जियोवंक गरज आसची सोंसणीकाय लाभय. चड आनी चड देव आपोवणी आमच्या कुटुंबांत फुलोवन येवन दीत म्हूण मागता हांव. पदवेदारा बापा घाल तुजें बेसांव अमिसाचें बलिदान भेटोवंक हांगासर आयिल्ल्या आमच्या गवळी बापांचेर आनी सहा भेटोवणी केल्ल्या सर ह्या जागांचेर तशेंच ह्या वेदी भोंवती जमलेल्या आम्हा सर्वांचेर प्रत्येक जावन मागता हांव आमी सर आमच्या हितचिंतकां आनी धर्मिश्टा पासत आयचें हें फेस्त करूंक मुखार सरिल्ल्या सर्वांचेर तुजें दराळ बेसांव घाल. जेजूच्या पवित्र काळजाचें देवासांव आमच्या कुटुंबांनी रास करूं दी. सर आमच्या गरजांनी तुज्या पुताचें पवित्र काळीज जावं दी बुजावण्याचे हातेर म्हूण मागता हांव. सर्गींच्या बापा तुज्या मुखार दवरली प्रार्थना दयेन मानून घे. आमकां कितें गरज आसा तें तूं जाणाय तें तुज्या दयेन लाभय. तूं जो जेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. त्यागांच्या कष्टांचो दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता. मोगांचे जिणयेचो त्यागांच्या कष्टांचो दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता. तुवेंच दिलें जिवीत सरसना प्रासोबीत तुकाच तें ओपून दिता. तुवेंच दिल्ली देणी खालती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता. रोजदाका फळांचो कृतांच्या वावराचो सुक्षमत येसो तुवेंच आमकां दिवचो मोगान ओपून सुक्षमत येसो तुवेंच आमकां दिवचो मोगान ओपून घे म्हूण मागता. सरसना प्रासोबीत तुकाच तें ओपून दिता. तुवेंच दिल्ली देणी खालती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरावरतो मोग पळोवन हे आमचें बलिदान दयेन मानून घे. आमच्या असक्कायेक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विश्वासी मोगाक लागून उदार काकुळटीन आमच्या अपराधाचें बोगसणें आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमचें काळ जावं उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवळांतलें वावलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्काराची पविसाबेक फुटली जर. सडवणेचे जरींत संतोषान तान बागोवच्याक आपल्या विदलेल्या काळजांत सडवणदार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळे तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एका आशा परजातूं जमयता साई. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो परा दिन जालो ते रातीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची.
तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खाराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गुटू परगटुया. सोम्या आमी होडो खाता आनी हे काल्सींतले पियेता, तितले फावटी तूं परत येसर तुजें मरण परगटा. बापा, आमचे सोडवणे पसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरणाचो, ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पस्ताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवय एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगिवंत अंकवार मोरयेच्या, तुज्या भगिवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां संगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मोनयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगतीक ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे उजेर तूं एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसाराशी पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसारांक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यान घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून ससनाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. Precepti salutaribus moniti et divina istitutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in
सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्वपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतन राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताच्या उंड्या दे जिवीत म्हाका भुकेल नासा हांव तुका जिविताचे जरी दयेन पाव म्हाका पांगल नासा हांव तुका जेजुराया गवळ्या म्हज्या इनाम म्हाका दी तुज्या पातय दया राया सर्गीच्या सांभाळ म्हाका दयेन तुज्या जेजुराया गवळ्या म्हज्या इनाम म्हाका दी तुज्या पातय दया राया सर्गीच्या सांभाळ म्हाका दयेन तुज्या सर्गी मनान पसताय सदां तूं म्हाका राखता लालन हांव तुका देवीक तुज्या मोगान वागयताय म्हाका म्हाकाच भेटयताय तुका
सर्गीच्या सांभाळ म्हाका दयेन तुज्या सर्गी मनान पसताय सदां तूं म्हाका राखता लालन हांव तुका देवीक तुज्या मोगान वागयताय म्हाका म्हाकाच भेटयताय तुका जेजू राया गोळ्या म्हज्या इनाम म्हाका दे तुज्या राया सर्गीच्या सांभाळ म्हाका दयेन तुज्या जेजू तूंच म्हजो बरवसो एकच म्हजो आसरो सांगात मेळात तुजो साशेना दुसरो जेजू तूंच म्हजो बरवसो एकच म्हजो आसरो सांगात मेळात तुजो साशेना दुसरो दुखाच्या तुफानान कष्टांत बळी जाताना तुजो हात दी सुम्यान म्हाका केदीन सांडी नाका तुजो हात दी सुम्यान म्हाका केदीन सांडी नाका म्हजो बरवसो एकच म्हजो आसरो सांगात मेळात तुजो केदीन साशेना दुसरो जेजू तूंच म्हजो बरवसो एकच म्हजो आसरो प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रितीमोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला, ताचे वरवीं सैमावर तो मोग आमच्या काळजांनी पेटय, अशें तुज्या पुता जेजू वरवीं आमकां अदीक अदीक ओडून घे, आनी आमच्या भाव भयणी सवें तो खरें सजी येता म्हूण वळखून मोगान तांची साखरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोम्याचे नांव सदैव जावं. सोम्याचे नांवी आमचो आदार आनी सरपोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बागी जेजूच्या पवित्र काळजाचे फेस्त तुमकां सुमेस्तां मागता. Pavit moga, Deus
Along with your loving Son, bless, O Mother Mary, everyone.